बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. या संजेच्या वेळा संयम करा मी असा आमचे दोळे आम्ही दंप्या शांत आमी रवी आमच्या काळजांत आनी मनांत आमच्या सुम्या जेजूक आमच्या मोदें आपोवया. सुमी आमचे मोदें आसा ह्या वेळा आमचे बगलेन तो आसा. आयची रात आमी पाशार करूंक वता आसतना सोम्याच्या नांवाक आमी उलो मारूंक हांगासर आसा. मोगाच्यानो ह्या राती प्रत्येक जावन आमी सगळीं जीं कोण ह्या घडये मागण्यांत एकवटल्यांत तुमच्या लागीं विनंती आसा. आमी मागया आयच्या दिसा आयच्या राती प्रत्येक जावन न्हिदूंक वयच्या फुडें कॅन्सर पिडेस्तां पासून आयच्या राती आमी आमच्या घरांत स्वस्थ आसांव, समाधानान आसांव, बरे विशेवाच्या आशेन आसांव. सरसंगती आमचे थंय सर्वेस्परां बरें केल्यात जाल्यार जायतो लोक कितलोसो लोक आयच्या राती आस्पत्रेनी आसा. जायतीं जाणां कॅन्सर पिडेस्तां आस्पत्रेनी ही रात पाशार करते आसात. कितलींशीं जाणां कॅन्सर पेशंट्स फाल्यांच्या दिसाच्या रिपोर्टा पासून देवा लागीं हात जोडून काळजांत लावन मागतात. कितलीं जाणां आयच्या राती कॅन्सर पिडेस्तांच्या बगलेन रावन तांची सेवा करते आसात. आयच्या राती जायत्या जाणांक कुडीच्या दुखी वरवीं न्हीद पडते ना. ही रात कशी पाशार करची म्हणून ती कंतीन आसात. ह्या वेळा लेट्स ऑल प्रे टुगेदर फॉर ऑल दोज हू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ कॅन्सर. कॅन्सर पिडे निमती कश्टांच्या समेस्तांक सोम्याच्या हातांत आमी आयच्या दिसा समर्पण दिवया. म्हज्या उपरांत म्हणा, सोम्या जेजू तुजेर हांव बरो वसतां. सोम्या जेजू तुका हांव पातयेतां. सोम्या जेजू हांव आनी म्हजें घराणें तुका शरण येता. सोम्या जेजू हांव आनी म्हजें घराणें तुका शरण येता. सोम्या जेजू तुजेर हांव पातयेतां. सोम्या जेजू तुजेर हांव पातयेतां. सोम्या जेजू तूं म्हजें बळ. सोम्या जेजू तूं म्हजें खडप. सोम्या जेजू तूं म्हजो दिवो. सोम्या जेजू तूं म्हजो उजवाड. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. I praise you, my Lord Jesus. Thank you, Jesus. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुःखांची आराधनानी वंदन करू कष्टांचे समर्पिता पिडा शिडांची भुरग्यांक आमच्या आराधनानी वंदन करू भुरग्यांक आमच्या समर्पिता
अर्गा तुका सुम्या जेजू अब्राम तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू आमचे संगे राव सुम्या जेजू आमकां बरी भलायकी दी सुम्या जेजू अर्गा तुका 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 सुम्या जेजू या पवित्र घडये आमी तुमकां अजून सोंड घालूंक ना, खंयच्याय घडये तुमकां निराशेक पडोंक ताणें दिवंक ना. तुमचें संगीत तो निरंतर जावन रावता, कित्याक तो तुमचो गवळी, तुमचो मोगाचो गवळी. हे घडये कीर्तन 23 म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा, सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवराच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजें मातें तेलान मागताय. म्हजें पात्र बरोवन वत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. अर्गां तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, हगळाप तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. इतल्या पुरबायच्या उतरांनी जेजू आमकां आयच्या रातीं समाधान सांगता, बजवण दिता, चवकसाय दिता आमच्या काळजाक आनी मनाक. आयच्या रातीं प्रत्येक जावनी तेवढं सांगल्या प्रमाणे कॅन्सर पिडे निमती वस्तू वळवळूंच्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया. ताना मुखांतरच देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान सांगून आमी देवाची सकत आनी देवाचो मोग आमचे थंय वळाशें आमी मागया. परतून म्हजे उपरांत म्हणा कीर्तन 23 वर्स 4, काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. तुमच्या काळजांत तावन भावार्थान हें वसान सांगा, काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 53 वर्स 3, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां. परतून आमी म्हणया, म्हाका भिरांत दिसता ह्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करतां. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करतां. देवाचेर विश्वास दवरतां. म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देवाचेर विश्वास दवरतां. म्हाका भिरांत ना. कीर्तन 103 वर्स 3 and 4 म्हज्या उपरांत म्हणा, सगळे म्हजे अपराध तो म्हाका बक्षिता. सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. समेचेर विश्वास दवरून आतां आमी परतून एक कीर्तन आमी म्हणया कीर्तन 147 वर्स 3, पापसल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाय तो बांदता. पापसल्लीं काळजां सर्वेस्पर बरी करता आनी तांचे घाय तो बांदता. मोगाच्यान म्हज्या उपरांत म्हणा, मोगळा सुम्या, म्हज्या जेजू, म्हज्या काकुळदार देवा, ह्या रातीं हांव म्हाका तुका समर्पण दितां. म्हजी ही पिडेस्त कूड तुज्या हाजीरपणाक हाडटां. म्हजी सेवा करतेल्यांक तुज्या मुखार हाडटां. जी गोड म्हाका चिकित्सा दितात त्या दाक्तरांक आनी नर्सांक तुका हांव समर्पण दितां. सर्व पिडेक पासत हांव जें ट्रिटमेंट घेतां ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. म्हाका ह्या कश्टांच्या वेळा धैर्य सुखानाशें तूं म्हजे संगी राव. निराशेक पडनाशें तुज्या दुता मुखांत्र म्हजो स्पिरीट तुज्या थंय उबार घे. म्हज्या मतींत आनी काळजांत तुजी शांती देवान येवन दी सोम्या. हांवें केदींच निराशे जायनाशें.
धैर्य सांडिनाशें बावार्थ सांडिनाशें म्हाका राख ये सोम्या मगळा सोम्या आयच्या राती कॅन्सर पिड्यांत आसच्या सर्व भयणीक आमी समर्पण दिवन मागता सोम्या. जी कोण आजून कश्टान आसात प्रत्येक जावन ल्हान भुरगीं ह्या पिडेक वळख जाल्यार जाल्यार आमच्या कुटुंबांतलीं भाव भयणी घोव बायल वा कोणी पिडेंत आसा जाल्यार सोम्या ह्या घडये तुज्या सक्तेक आमी उलो मारता सोम्या. आमकां वाट दिसना जाल्या मुखार कितें करीत जें म्हूण कळटें ना. ह्या काळोखाच्या राती आमी आसा सोम्या. तूंच आमचो उजवाड, तूंच आमचें बळ, तूंच आमकां वाट. तुजेर आमी भरवसता. आमी समर्पण दिता आमची कूड, समर्पण दिता आमचें मन, समर्पण दिता आमचें भिरांत, समर्पण दिता सगळें ट्रिटमेंट, समर्पण दिता आमचें कुटुंब, समर्पण दिता आमकांच तुज्या मोगाक सोम्या. नमान मरिये कृपेन बरयले सोम्या तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव बापयांगा तिरुणाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सोम्या तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव बापयांगा तिरुणाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सोम्या तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयांगा तिरुणाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. मोगळे माये आमकां राख आनी सांबाळ. आमचे पासून तुज्या पुता जेजू लागीं विनंती कर. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अकरेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुज्या मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभव, भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दिता. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ल्या खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ल्या खातीर, तुज्या हजीरपणांत रावंक सुकल्ल्या खातीर, तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरता. म्हाका भावोंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडटां. हे राती तुज्या आंजा मुखांतर म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हज्या मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसनातले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांतर घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O